भुरग्यांनो, आयज आमी मेरी चीट बरयता हो पाठ शिकया। आतां पयलींचे तेंपार मोबायल फोन नाशिल्ले। आतां मोबायल फोन आशिल्ल्यान आमकां कितेंय गजाली कोण पयस रावता त्या इश्टाक वा आमच्या सोयऱ्याक सांगूंक जाय जाल्यार आमी त्याच वेळार फोन करून त्यो सांगूं शकतात। पूण पयलींच्या तेंपार मोबायल फोन नाशिल्ले आनी त्या वेळार चीट बरोवनूच आमकां ज्यो गजाली सांगपाक जाय त्यो सांगच्यो पडटाल्यो। तर मेरी जेन्ना ही चीट बरयल्ली मेरीन तेन्ना फोन नाशिल्ले म्हणून ताणें कशी चीट बरयल्या तें आमी पळोवया। हे मेरी गोंयांत रावपी, ताका कालच्यान हुस्को जाल्लो, काळजी जाल्ली। कसली काळजी जाल्ली तर ताचो भाव, मावस भाव, मावशेचो चलो कामील हो मुंबय रावता। ताणें ताका चीट बरयल्ली आनी ताच्या चिटीची ताका आतां जाप बरोवंक जाय। कामिलान ते चिटीन नातलांच्यो गजाली बरोवपाक लायल्ल्यो। नातलां म्हणल्यार क्रिसमस। ते क्रिसमसाक ताणें कितें कितें केलें त्यो गजाली ताणें बरोवपाक लायिल्ल्यो। पूण मेरीक चीट बरोवपाक येना आनी चीट बरयना जाल्यार कामील रागार जातलो म्हणून तें येवजूंक लागलें कितें केल्यार बरें। अशें येवजीत चिंतीत तें आपली व्हडली भयण रिटा म्हऱ्यान गेलें। हे पळय चिटी, अशें चिटींचेर बरयतात पूण रिटान केन्नाच चीट बरोवंक नासली। ही मेरीची व्हडली भयण रिटा। ती रिटान सांगलें, मेरीन रिटाक म्हळें, बाय म्हाका चीट बरोवन दी गो, म्हणजे हांव ती कामिलाक धाडटा। तेन्ना ही रिटा म्हणटा, आगो तूं आतां ल्हान आसाय, तिसरे यत्तेक शिकताय, आतां तुवें चीट बरोवंक शिकूंक जाय, बरें भियेनाका। कामिलाची चीट वाच आनी ताणें कितें कितें विचारलां ताजो जबाब दी। जबाब म्हटल्यार जाप बरय ताची। म्हटल्यार पयली चीट घेवपाची आनी ती चीट वाचून ताचो जबाब बरयत वचपाचो। तरी मेरी फाटीं फुडें जावंक लागलें तें पळोवन रिटान ताका धीर दिलो आनी सांगलें, कर सुरवात। म्हणटकच मेरी चीट बरोवंक सुरू करता। पळयात मेरी चीट बरयता। चीट अशी आसता पळयात। आतां चीट बरयतना कितें करचें पडटा तें आमी हे चिटीन पळोवया। पळयात हांगा वयर बरयला कोलवे साश्टी गोंय, तो नामो म्हटल्यार एड्रेस, तुमी खंय रावतात तें पयलीं बरोवप। ताचे सकयल तारीख आसा पळयात, 2 जानेवारी 1987। म्हणजे ज्या तारखेक ज्या दिसा तुमी चीट बरोवपाक घेतात तीच तारीख थंय बरोवप। मागीर फुडें मोगाळ कामील, जाका आमी चीट बरयल्या ताचें नांव येतलें हांगासर आनी ताचे सकयल नमस्कार, माये मोगाचो नमस्कार, म्हणजे ताका येवकार दिवप। ताचे उपरांत चिटीन तुमकां जें बरोवपाक जाय तें सगळें तुमच्यान बरोवं येता। आतां हे चिटीन मेरीन बरयलां की आमी नातलांक खूब खूब मजा केली आनी नातला खातीर खूब जिनसूय केले, जशे हे चित्रान दिसता ते दोस, हे मांडारे, हे नेवऱ्यो, केक, वडे, अशे जायते जिनस ताणें केले। ते म्हणटा, नेवऱ्यो खातना म्हाका तुजो खूब उगडास आयलो, तुजी याद आयली, कित्याक नेवऱ्यो तुका खूब आवडटात न्हय, नेवऱ्यो कामिलाक खूब आवडटात। आनी हे जे आसा वडे, मांडारे, दोस, नेवऱ्यो, केक, जे आमी नातलांक करतात, क्रिसमसाक करतात ताका म्हणटात कुसवार। ही जी मिठाई करतात ताका म्हणटा कुसवार। आनी ती मिठाई करून जातकच ती आमच्या शेजाऱ्यांक, आमच्या इश्टांगेर आमी दितात, ताका म्हणटात कुसवार। आमी कुसवार वांटलो म्हणटात। फुडें हाका म्हणटात कुसवार। पळय मेरिल्या भावान नखेत्र केल्लें। सगळीं जाणां नातलाच्या दिसांनी नखेत्र करतात आनी घराच्या भायर लायतात आनी तातूंत लायट घालतात। तर टॉणीन नखेत्र केल्लें आनी ताची सर्त बी आशिल्ली, जो कोण बरें नखेत्र करता ताका इनाम।
तातूंत टॉनीक पयलें इनाम फावो जाल्लें. मागीर गोठोय बी केल्लो तांच्यांनी आनी हो गोठो पळोवपाक लोकांनी गर्दी बी केल्ली. तातूंत मेरीचे इश्ट बी आयिल्ले, स्मिता, फरिदा, रमेश, ही सगळीं जाणां आनी बाकी सगळीं जाणां हेर लोक बी पळोवपाक आयिल्लीं. त्या सगळ्या लोकांनी तांकां नातलांची आनी नव्या वर्साची परबी दिली. तांच्यांनी कॅरल सॉंग म्हणजे सगळीं जाणां उबी रावून नातलाची गितां म्हणटात, ताका म्हणटा कॅरल सॉंग. तांच्यांनी कॅरल सॉंग म्हणिल्लें आनी त्या सॉंगान कॅरल सॉंग म्हणपाक तांकां तांच्या पंगडाक पयलें इनाम फावो जाल्लें. मागीर तांचे थंय वेगवेगळ्यो सर्ती घेतात. पळयात, बुडकुलो फोडपाची सर्त आसा ही. तर पळयात, बुडकुलो फोडटा तो असो बुडको दवरिल्लो आसता आनी अशें मारप दांड्यान. तर असो हो बुडकुलो तांच्या पांयन म्हणजे मेरीच्या बापायन दोळे बांदून बुडकुलो फोडिल्लो आनी तातूंत ताका इनाम फावो जाल्लें. कितें इनाम मेळिल्लें जाणा तुमी? चेपें म्हळ्यार हॅट, कॅप. मागीर फुडें मेरी बरयता खुर्सा कडेन. तांच्या वाड्यार एक खुरीस आसा, हाका खुरीस म्हणटा पळय, चित्रान दिसता. त्या खुर्सा कडल्या पेद्रून, खुर्सा कडेन रावपी एक पेद्रू नांवाचो भुरगो आसा, ताणें क्रिसमस फादर केल्लो. असले कपडे घाल्ले, हो क्रिसमस फादर. तर ताणें अशे कपडे घालून आपूण तो क्रिसमस फादर जाल्लो. तें सगळें करतना मेरी म्हणटा, कामील तुजो म्हाका खूब उगडास जालो. हें सगळें बरोवन तें म्हणटा, बरें हांव चीट सोंपयतां. कित्याक सोंपयता? फाल्यां सोमार आसा, म्हळ्यार ते आयतारा चीट बरयता. फाल्यां शाळा आसा, सोमारा शाळा सुरू जाता न्ही, शाळा आसा आनी अभ्यास करूंक जाय. ते कामिलाक विचारता, तूं गोंयां केन्ना येतलो? गोंयान तूं केन्ना येतलो? गांवान फेस्त आसा, फेस्ताक तूं येतलो काय विचारता. आनी फुडें बरयता तें, माशेनाक विचारलां म्हूण सांग. माशेनाक म्हटल्यार मावशेक, आवयचे भयणीक विचारलां म्हूण सांग. आनी बाकीच्या घरांतल्या सगळ्यांक म्हजो नमस्कार सांग म्हणटा. आनी आतां हांव चीट सोंपयता म्हणटा तें. आनी तूं परत म्हाका चीट बरय, तुजे चिटीची हांव वाट पळयता. आनी सकयल आपलें नांव बरयता, तुजें मेरी. आनी परत एकदां आपल्या व्हडले भयणी कडेन वयता आनी तेचे कडेन चीट दिता आनी म्हणटा, बाय चीट वाच म्हणटा तें. आनी चीट बरोवन कितेंय चुकलां जाल्यार सांग म्हणटा. ती वाचता रिटा चीट आनी सांगता, मेरी आवयस खऱ्यांनीच कितली बरी चीट बरयल्या गो तुवें. बेटेच फाटीं फुडें जातालें, म्हणजे बेटेच तुका बटच भंय दिसतालो. आतां म्हणटा तें पळय एक पाकीट, त्या पाकिटाचेर कामिलाचो मुंबयचो पत्तो बरय. म्हणल्यार मुंबय कामील खंय रावता तें तूं बरय, खंय रावता आनी तें बरें. आनी फाल्यां शाळेन तूं जेन्ना वतलें पळय, हांगा ज्यो तुमकां वयर लायनी दिसता, वळी दिसता, ताजेर खंय रावता तो बरोवप. असले चिटीर बरयलें जाल्यार चीट. तूं फाल्यां शाळेन वतलें, वाटेर तुका अशी पोस्टाची पेटी दिसता न्ही, ते पेटयेन ती चीट घाल. मागीर फाल्यां पोस्टमॅन काडटलो आनी ती मुंबय धाडून दितलो आनी मागीर कामिला कडेन व्हरून पावयतलो.